सगळ्यांक तुमकां आनी बरें दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटीत हांव सोंपून गेल्ल्या जुआंव मानुएल आनी जोझेफिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया नॅन्सी गामा आमचे कॅटेकिस्ट आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आनी ताच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवंक आमी तयारी करता आसतना आमचेर सगल्यांचेर आमचे नवे PPCचेर आनीक आमचे फिरगोजीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचेच पासत आमच्या गोराब्या पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनीक आमच्या देशा पासत आमी देवा लागीं मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक आमकां विनंती केल्या त्या सगल्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावंक आनी तांच्या दुयेंसाचेर आड झुजूंक तांकां आदार दी म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यां उचारून सांगता मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. आज खेरीत भाशेन पेरपेस सुकुरीची परब आमी समरुमता तेन्ना जायतो आमचो लोक हे भाग्यवंत मारयेची ही नोवेनां करतात आनी आपल्या किरीत भाशेन मागूंक लायतात. तर किरीत भाशेन आज आमी मारयेचो उगडास करून ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. सर पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोश्तांव. हे मोगाड आवयचे विनोतेन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गात सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. राज वडकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसली
आनी ताणें जेरुजाल्याक 3 म्हयने राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुजाल्यांतल्या एलांताची धूव. आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोखीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनेच्या राजा नेबुकदनजराची फौज जेरुजाल्यांत भितर सरली आनी तांणी शाराक वेढो घालो. आपले फौजेन शाराक वेढो घाल्लो तेन्ना बाबिलोनेचो राजा नेबुकदनजर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोखीन आपणाकूच बाबिलोनेच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बराबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुलेच्या मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक आनी बाबिलोनेच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नेबुकदनजर राजाचे राजवडकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगली गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतले सगळे भांडार आनी सालोमोवान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परान आदी फुडें सांगून दवरलेले तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुजाल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो, म्हणजे 10,000 उंच कुलेच्या मनशांक आनी बळिश्ट झुजाऱ्यांक, तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोखींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुलेच्या मनशांक सगल्यांकूच जेरुजाल्यातावन बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुलेचे मनीस आसले 7,000, तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार, सगळे झुजाक उपकारतात तसले. हांकां सगल्यांक बाबिलोनेच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनेच्या राजान जोखीनचे स्वातेर ताच्या बापल्याक मातान्याक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर तांणी बोश्टयलां. जेरुजाल्याच्या गोठान करून सोडला. तुज्या चाकरांची मोड्डी वाऱ्यावेल्या सवण्यांनी बोंचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कश्यो आख्या जेरुजाल्याक रोगत विखरायले. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजाऱ्याच्या लोकांक आमी केन्याचो माल जाल्याव. भोंवतणीची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची केबडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यान सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यान उज्या वरवीं तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्याव एकदम दळदिरी. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार.
म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू, Mateva pormone Gesù Cristace shu vortoma. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराच्यान भितर सरतसो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच स्वर्गाराच्यान भितर सरतलो. तो दीस येतो सबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सबार विजमितां आमी केली न्हय, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोशिलीं कोड सोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. देखूनय म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे परमणे चलता तो आपलें घर कोळपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आंवोर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोळपार बांदलोलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे परमणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एके पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आंवोर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेसून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेनूय पूण अधिकार आसलेल्या परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाड भाव भयणीनो, सोम्या सोम्या म्हणून तुमी स्वर्गाराज्यान पावतलीं अशीं तुमी सपनां चिंतून रावनाकात. जायते फावटी स्वर्गार आसतल्या बापाची कुशी करूंक जायत्या आमच्या जिवितांत अवघडाय, जायत्या आमच्या जिवितांत आडकोड्यो, जायत्या आमच्या जिवितांत प्रोश. असल्या वेळार कशे तरेन ह्या बापाची कुशी आमच्यान करूंक जाता. जेजू काय बरें स्पश्टपणे आमकां म्हणटा, म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे परमणे चलता तो आपलें घर कोळपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. म्हणटच देवाच्या उतरां परमणे आमचें जिवीत तर मांडून हाडीत तेन्ना की अदीक आमी शाणे मनीस म्हूण दाखोवड करतले. देवाच्या उतरां परमणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडीत जाल्यार सगल्या वादळ मोडांक फुडो करूंक आमी पावतले. देवाच्या उतरां परमणे आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत येतले आडकोडी, येतले प्रश्न सगळे आपुणूच सुटावे जातात. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर पाजलेले तोरवारी सारकें. आमी आमच्याच गोंयांत आमी एक नमुणे कशे आमकां मेळटात. आमच्या आदल्यांनी जावं आमी तांकां पुर्तुगेज मोड ना कोणूय मोड, त्या तेंपार लोकांनी बांदलेल्यो वस्तू आजून बाबा भयणीनो घट आसात. कित्याक तांकां देवाची भिरांत आसली, तांचे मदें करप्शन नासलें. तांणी ज्यो बांदल्यो त्यो पिळगेचे पिळगेक त्यो उरच्यो ह्याच मनान तांणी बांदल्यो, देवाची भिरांत धरून तांणी बांदली. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी जेन्ना कसली वस्त करता देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक जाय. देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमी कितेंय करूंक वेता तेन्ना देव म्हज्या सांगाता आसा आनी देव म्हाका केदींच सांडचो ना ह्याच भरवशान आमचें जिवीत चलोवंक गरज. आनी जेजू म्हणटा, तुमी सोमी सोमी अशें म्हणून परगडटात तेन्ना तुमकां दिसता तुमी सगलें केलें ना. जेन्ना तुमी देवाच्या उतरांतल्यान सगलें परगडटल्या अदीक अकोंड मनशां म्हूण तुमचो भावार्थ पळोवन दुसरीं तुमचे सोशी येतलीं.
तुमचें घर रेंवेर बांदी नाकात, कित्याक वादळ मोड येता तेन्ना तें कोसळून पडटा आनी पिसाट मनशा सारकी आमी तें सगलें मोडून उडयता. तर आमी शाणे जावं, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक, देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा आनी बोड मागतना मारयेचेर नदर मारुया. तिणें आपलें जिवीत सगलें देवाच्या उतराचेर पातयेवन सारलें. देवाच्या उतराक तिणें पयलो जागो दिलो. तें आपलें बोड म्हूण ती समजून मुखार सरली आनी ह्याच देवाच्या उतराचेर पातयेस्त आसतना देवान तिका कृपेन भरली, सगल्या देण्यांनी तिका भरली आनी तिका आमची आवय करून दिली. हेच कृपा तिचे वरवीं आमकां आयचे दिसा किरीत भाशेन मागून घेवया. गायक घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. Sabab Saudi Shivitazo Mogan Kene Letonetzo Papa Tuche Uton Mata Mogan Tuka Shivit Vokta Madonna it's been Gesù voi ad piace poi obcerdiata ma patto c'è utormata magatuka civit vopta म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन कोनवाड्या बापा बागेवन तांकवार मारये देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी दिणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दया दिसता. आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजांफोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वागेवन तांकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांचे प्रितुमीचेर कितली मोडती तुजी विस्मितां, सोर काडी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली. असो सरवंडार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे थाळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तलवारांचो सुरवेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार पोल्या तुज्या वैभवान म्हूण सोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय म्हूण सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कोसानी मनुष्य कोणपणा गोवे तुवे नाका सोडली सोना संसाराच्या सोडणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितमेचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणी पडूं दिवं नाका. वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान उतरायता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुखी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदाग म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी.
देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आपल्या उतराचेर आमकां घर बांदूंक आनी उतरा प्रमाणे जियेता तो संकोश्टांक फुडो करून आपलें जिवीत अदीक सुफोड करता. वस्तो जेसू ही आमकां शिकोवन दिता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगले आमी सुभागी. म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखे जोमी जशें उदक, उज्या दिव्या odpislecze, jądrang colą malu bycie, uज्या दिव्या odpislecze, jądrang colą malu bycie, tuże Bogon mak nadziwi, na Bożysku ani potwi, tuże Bogon mak nadziwi, na Bożysku ani potwi. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची मातीचो उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची घोटायेन आमची माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गांत तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तोय आसाव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणेक आनी उत्सवीक वर्साचे मागणे. सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा, काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो
तो दिरादीक परगोटना जालो. ताचे रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना तुवेच्या बोडान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमकां सोडय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कोर. आमीन. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224. T48. संसाराची तुगे नारी आमी तुझी किंमत ओळखी. आमच्या गांवचे शेणाती संसाराची